कुठ्ठाळे मतदारसंघात केसरवाल स्प्रिंग रिस्टोर करूंक मुख्यमंत्र्यान बुनियादी फातर घालो. वर्षभरात खंय प्रोजेक्ट पुराय करून पर्यटकांक आकर्षित करपाची मोख. आमदार आंतोनाची तुस्त. केसरवाल स्प्रिंग डेव्हलप करपाक जाय टुरिस्ट खूब येता ते बांदलेले असले ते मोडून गेले. बट फाटल्या 10 वर्सांक जो प्रोजेक्ट जालो ना तो आज बाबांतोन वाज हेच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी ताचो फावंडेशन स्टोन घातला. एका वर्साच्या भितर आमी प्रोजेक्ट परत एकदा लोकार्पण करतले. तो मेंटेन करप तो चलोवप तेच्या खातीर लोकांचें सहकार्य जाय. आमी केलोच म्हणून जायना. आमी जेन्ना 5 कोटी रुपया मोडटा तेन्ना हांगासर टुरिस्ट येतले, लोकूय हांगा आसतले, तेंच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय. हाडली हळशीक उडयली, प्लास्टीक उडयली हें जावपाक जायना. इट इज अ रेव्हेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट आसा. आज त्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान एक कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता कितलेशेच कोटी रुपयाची फावंडेशन स्टोन आमी घातल्या. कितलेशाच कोटी रुपयाची. कित्याक सांगता आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट राज्याचो करता आसतना पुराय म्हणजे थोड्या जाणांक दिसोंक लागलेले मोपा येयलो काय ना, सावथाक काय डेव्हलपमेंट जावची ना म्हणून. बट रायटली आमकां टुरिस्ट सगळे सावथ गोंयानूय येयल्ले जाय. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर देंवले जाल्यार ते केसरवाल स्प्रिंग पळोवपाक येवपाक जाय. सावथ गोवा सगळी कडेन वचोंक जाय. ताज्या खातीर अशें ल्हान भाऊन जशें सांगलें रायटली सोदून काडून वेगवेगळे, कारण गोंय जे टुरिस्टीक प्लेस आसा ते पळोवपा खातीर टुरिस्ट वेगवेगळ्या हातून वचपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.